ನಮಸ್ಕಾರ. हांव विनय विश्वनाथ नायक वसई मुंबई दुखून बस्ती वामन शेणे माम आमकां सकट जन सोण गेलींत म्हणून आयकून मना भायर बेजार जालो. तांकां हांव भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. बस्ती वामन शेणे माम हांनी कोंकणी चॅनल खातीर मस्त सकट चांग काम केलेलें आसा. आज हांव तांगेले विशयार एक पद बरयलां. हें पद सांगच्याक अवकाश करून दिलेल्या आमगेले चॅनलाक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद दिता. तसं नी चूक केलेलं असलं माफ करात. ऐकायात. मस्त चांग केला काम बस्ती वामन शेणे मामू. मस्त चांग केला काम बस्ती वामन शेणे मामू. कोंकणी भाषेक उन्नती कोरनू कोंकणी जनांक मोगू दिले हन्नी. मस्त चांग केला काम. बंटवाळा गावांत जनन जल्ले सिंडिकेट बँकांत काम केल्ले. बंटवाळा गावांत जनन जल्ले सिंडिकेट बँकांत काम केल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन केल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन केल्ले. विश्व कोंकणी कार्यक्रम सुरू केले हन्नी. मस्त चांग केला काम. कोंकणी भाषेरी साहित्य बरोवनू कोंकणी संस्कृती प्रोत्साह दिवनू. कोंकणी भाषेरी साहित्य बरोवनू कोंकणी संस्कृती प्रोत्साह दिवनू. कोंकणी नाटक जनलगी कोरनू. कोंकणी नाटक जनलगी कोरनू कोंकणी जनांक ಒಟ್ಟು केले हन्नी. मस्त चांग केला काम. कष्टशील जनांक जेवण दिल्ले शिकतले चेडूं सहाय्य केल्ले. कष्टशील जनांक जेवण दिल्ले शिकतले चेडूं सहाय्य केल्ले. कोंकणी सरदार पुरस्कार मेळ्ळे. कोंकणी सरदार पुरस्कार मेळ्ळे. विश्व कोंकणी केंद्र संस्थापक जले हन्नी. मस्त चांग केला काम बस्ती वामन शेणे मामू. कोंकणी भाषेक उन्नती कोरनू कोंकणी जनांक मोगू दिले हन्नी. मस्त चांग केला काम. नमस्कार. चेन्नईचे श्री सुरेश मल्ल्या हाणें आमगेले चॅनल म्हळेलें एक वेवस्था सुरू केलेली आमकां भायर एक संतोशीत विशय. आमगेले समाजाचे म्हळ्यार कोंकणी समाज कोंकणी उलय समाजाचे सविस्तार जावन मस्त जनान पुरा विशय कोळकदारी आमगेले साहित्य संस्कृती आमगेले प्राचीन इतिहास कोळकदारी असं चॅनल आज अगत्य तें एक सुरेश माने मामान प्रारंभ केलेलें. म्हाका एक बार अभिमाना विशीं ताका देव बरें करूं म्हणून सांगता. आमी मुख्य जावन हांव आतां उलयचे विशय कसो म्हळ्यार आमगेले चॅनलांत चड जावन कोंकणी विशय एक कितें म्हळ्यार आमगेले जेन्ना तोंडांत मनांत कोंकणी घोळका म्हणाले खातीराची आमी विश्व कोंकणी केंद्र म्हळ्यार एक महायोजना प्रारंभ केलेली. तें आज सार्थक जालां म्हणटक म्हाका संतोश जाता, अभिमान जाता. आनी कसो म्हळ्यार हाक एक इतिहासूय आसा. कसो म्हळ्यार आमी कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून आमगेले मालखेड्यांनी प्रारंभ केलेलें 1970 आनी 7 इस्वीन. तें आतां मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम पुरा करता आशिल्ले अधिवेशनां पुरो जातालें. ताचे मागीर 1990 आनी 2 इस्वीन आमी व्हडले म्हळ्यार कर्नाटका सरकारा लागून कर्नाटकांत एक कोंकणी एकेडेमी जावका मेळ्ळे खातीर एक विशय. मागीर केंद्र सरकारा लागून तुगेले 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 8वे वळेरेंत
संविधानाचे 8वे वेळेरेंतू आमगे कोंकणी भाषेक एक मान्यते दिवका त्या नंतर आमगे कोंकणी भास सर्व मान्य जावन एक राष्ट्रीय भास म्हणाले दावका म्हणाले की चळवळ आम्ही सुरू केलेले तेवे देवाला येयला ते सार्थक जावन आतां आमगे भाशेक राष्ट्रीय स्थानमान मेळ्ळा अशी एक विषय ताजे मागीर आमी कोंकणी भाशा मंडळातर्फे जेन्ना आमी मंगळुरांतू विश्व कोंकणी संमेलन करता म्हणालें एक व्हडवे येवजण मागिल्ली 1940 ते टायमार आमी ताजे नंतर 2 वर्सां आमी ताजे एक सफल जावपाक मेळ्ळें उद्देश सफल जावपाक मेळ्ळें कितें आमी देश विदेशां पुरो अशें कोंकणी जेन्ना ಒಟ್ಟು करची तर आमी मस्त गांवांत दिल्ली दकोलो कन्याकुमार ते कोच्ची ते आमी थंय गेलीची कोंकणी लोक खंय गेले की थंय पुरो बोलीची तशीच देश विदेशांतूय आमी वचलो कोंकणी जेन्ना मेळ्ळो तांचे विश्व कोंकणी केंद्राचे उद्देश कसो आसलो ते सार्थक करचे तुमी पुरो येवका म्हणालें तांगेर एक मागणी दवरली आनी ताका अभूतपूर्व एक आमकां एक रिस्पॉन्स मेळ्ळें कसो म्हळ्यार विश्व कोंकणी संमेलन जाल्लेलें 1995 1995 डिसेंबर 26 तारीख 16 तारीख देखून 22 तारीख ते 7 दीस चल्लें मंगळुरांत केंद्र आमगेले मंगळुरांतू ते चल्लें ताका 5000 प्रतिनिधी देश विदेशांतून आयिल्लीं तांणी बारीक हे काम सफल जावपाक म्हणून कितें तांणी बारी वता येयला आमकां सुभाष जाल्लें मान्य अखेर दिवस आमी एक रेजोल्युशन पास केलें कसो म्हळ्यार जेन्ना एक आशा परिपालन करची खातीर एक विश्व कोंकणी केंद्र जावपाक म्हणून एक आलोचना आमी जेन्ना आमकां दिलेली ते सफल जावपाक म्हणून कितें आमी करताची म्हणून एक निर्धार करून एक रेजोल्युशन निर्णय पास केलो त्या मागीर निरंतर जावन आमी काम सुरू केलें ताका आमगे डॉक्टर पी दयानंद पै हाणें 1 कोटी रुपये ताण दिली रोनाल्ड क्लोसो म्हणाले एक महान एक दानी कोंकणी ताण एक 60 लाख रुपये दिली मागीर 25 लाखां एका 500 जणांक दिलेली 3 कोटी रुपये खर्चून आमी ते विश्व कोंकणी केंद्र मंगळुरांतू शक्तीनगरांत आतां सुरू केलां ताका जेन्ना आनी विद्वांस जालो पुरो सहकारकी सहायकी आमकां मार्गदर्शन मेळत आसा ते विश्व कोंकणी संमेलन विश्व कोंकणी केंद्र आमी बिल्डींग बांदून मात्र न्हय ताजो उद्देश कसो म्हळ्यार कोंकणी जेन्ना हांगा येवन तांगेर पुर्वजांक कसो हे आसा तांणी कसो केल्लें म्हळ्यार एक जेन्ना कोळका म्हळ्यार विशय आमी केला ते एक लायब्ररी आसा सारकी 4,500 बुक्स आमी कोंकणीचे कोंकणी संबंद पाविल्ले कोंकणी जेलान संबंद पाविल्ले पुस्तकां केला मात्र न्हय हॉल ऑफ फेम म्हणून केला म्हळ्यार कोंकणी जेलान मस्त सेवा केले देशी सेवकी बाकी इतर सेव दिलेले मनशाले आमी वर्णचित्र ते हे केला आमी दवरल्याची जेलान पळोवका जाल्ले एक विशय ते तुमी येवका मात्र न्हय विंगडे विशय आमी हे करतला बेंगळूरू दाखोवन एक फावटी आमगेलो TV मोदास पळय विश्व कोंकणी केंद्र आयलो ताका पळोवन बारीक खूश जावन ताणें 5 सुरवेक 3 ताका लावसूल नांवारी ताणें एवॉर्ड्स ताणें करायचे म्हूण सांगलें तशें आमी आतां वर्साक 3 साहित्या खातीर कोंकणी प्रोज कोंकणी पोएट्री आनी कोंकणी हितू मस्त सेव केलेले साहित्य सेवकी आनी चळवळ केलेली मनशांक मलकड्यांक 1 लाख रुपये तशें 3 लाख रुपये आमी हें दिताची ताचे मागीर बस्ती वामनश्री पुरस्कार म्हणून ते एक ताणें मोहनदास पै सांगून दिला कोंकणी जेन्ना खंयच देश विदेश आशिल्ले तांणी जनसेवा जनसेवा म्हळ्यार तांणी साहित्यांत साहित्य विद्या क्षेत्रांत एक डॉक्टर जावन एक सायन्स खंयच्याय विशयांत ताणें महत्तर सेव दिवन नांव घेतलें म्हळ्यार कोंकणी समाजाक नांव मेळयलें श्रेश्ठ व्यक्तीक आमी वर्सा 2 जाणांक 1 लाख रुपये दिवन
आमी तांकां सन्मान करचो आसा TV मोहनदास पेन हें एक प्रारंभ केलेलें मात्र न्हय मोहनदास पेल एक विजन कसं म्हणाले आमगेले तरणाट्यांनी आनी 20 वर्स भितर म्हळ्यार 2030 भितर जगतच्या खंयचेय प्रांत गेल्यार एक कोंकणी विद्या आमगेलो एक तरणाटो ताणें एक नांव घेतिल्लो म्हळ्यार जावका तेगे सेवे मुखार म्हणाले तेगेले आश आसा त्या खातीर आमी ताणें सांगिल्ले प्रकार आमी विश्वकोंकणी स्कॉलरशीप म्हणून दिताय एक इंजिनियरींग कॉलेजा इंजिनियरींग शिक्षण येतालें एका 30,000 मागीर वैद्यकीय शिक्षणा खातीर वतालें हांकां 40,000 लेखाना आमी 4 वर्स तांकां शिक्षण दिताली हें स्कॉलरशीप दिताली तें कशें जाता म्हळ्यार तांकां स्कॉलरशीप दिवची मात्र न्हय तांकां आमी 2 सेमेस्टरांक तांकां आपोवन हांगा राबोवन आमी हॉस्टेलांत तांकां आमी ट्रेनिंग दिताली विश्वकोंकणी ट्रेनिंग म्हणून आमी स्टार्ट केलां ताका गिरधर कामत म्हणून तागे नेतृत्वारी आमी ते निरंतर जावन चलता आसा कसं जालें म्हळ्यार 30 जण 60 जण चेडलो म्हळ्यार विद्यार्थींक आमी हांगा आपोवन तांकां 3 दिसाचे ट्रेनिंग दिताली त्या खातीर मोहनदास पेन त्या हाऊस पॉप्सूल नांवारी एक हॉस्टेल एक बांदून दिला 3.5 कोटी रुपये खर्च न्हू ते राबोवन तांकां आमी दिताली ताका लायक बेस्ट ऑफ ट्रेनर्स आमी नेमक करताली तशें जावन तांकां ते एक जिवनांत मुखार एक तांकां एक जाताली आनी मात्र न्हय तांणी एक धुरणी जावन लिडर जावन आसताली म्हळ्यार खातीर केलेले मोहनदास पेले कसो विशेश आश आसा ते आमी करता आसली ताचे मागीर उल्हास कामत म्हणून एक मनीस आयलो तो व्हड ज्योती इंडस्ट्रीज लॅबॉरेटरीज म्हणून ताणें पळोवन ताका खूश जालो तो म्हणालो तूं शेणेमाम तूं BA BCom BSc मागीर BBM हे क्लास आशिल्ले अंतीम फायनल इयर स्टुडंट्सांक तूं आपोवन खंयचेय जाती जावं खंयचेय भाशेचे आसो तांकां आपोवन तुमी ट्रेनिंग दिया ताजी खर्च करून आपण दिता म्हणालो त्या खातीर मात्र तांकां आपण कामय दिता म्हणालो तांणी इच्छा पावल्यार तांणी तांकां शिकवण जाता आपण काम म्हणून ते हें सगळे वर्सां चलता आसा अशी विश्वकोंकणी केंद्रातर्फे ही पुरा काम जाता ती मात्र न्हय आमी विश्वकोंकणी शाळा शिकवण दिता खातीर आमी संचे क्लास देखून मॅट्रीक ताईं आमी कोंकणी स्कुलांत कोंकणी शिकोवच्याक आमी प्रारंभ केला ताका दाखयताले उपाध्याय टिचर्स आमी नेमक करताले तांकां आमी सांबाळ दिवन आनी तांकां सांबाळ दिता मान न्हय कोंकणी स्टुडंट्सांक कोंकणी शिकता स्टुडंट्सांक आमी तांकां वर्सा 1,000 रुपये टॅक्स्ट बूक आनी एक शील हें पुरो दिवन आनी तांकां आमी ट्रेनिंग दिताली अशी त्या एक योजना केला ताका सुमार एक वर्साक 25 लाख आमकां खर्च येता विश्वकोंकणी केंद्राक आनी ताजी सगळी जबाबदारी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांण वेंचून घेतल्या ताचे मागीर विश्वकोंकणी साहित्य अकादेमी म्हणून केला म्हळ्यार कोंकणी साहित्य जगत्या लेवलार वर्ल्ड लेवलार पावका म्हणा दृश्टीन आमी बरे साहित्यीक तांणी केला तांगेलें साहित्य आमी तांणी केलें बरयलें साहित्य आमी प्रकाशन करून तांकां उत्तेजन दितालें हें एक आमगेलें एक योजना ताजे मागीर विश्वकोंकणी नाटक अकादेमी म्हणून केल्या म्हळ्यार प्राक देखून खंय प्रत्येक गांवांत नाटक चलता आसाची ते नाटक मात्र न्हय आमगेलें नाटक सगळेचे स्टँडर्ड देश विदेशांत एक प्रख्यात जावपा म्हणून दृश्टीन हे विश्वकोंकणी नाटक अकादेमीचे आमगेले कोण ताचो सदस्य आसाची ते इतले मस्तीतलें काम करताचे आनी आमी वर्साक एक प्रति वर्सा विश्वकोंकणी नाटक एक हें करताचे नाटक समारंभ म्हणून तातूंत केरळा दाखोवन मंगळुरा दाखोवन गोवा दाखोवन मागीर मुंबय दाखोवन महाराष्ट्रा दाखोवन टीम हाडून आमी 4 टिमांचें प्रदर्शन आमी प्रत्येक कडेन आमी करता आसली हें एक भारी उत्तम आमगेले एक ताका शिफारस आयल्या नंतर आमगेले बायल मनशां जाली चेडयो बायल मनशां
तांकां तरबेत दिवन म्हळ्यार विश्वकोंकणी स्त्री शक्ती मिशन म्हणून केला. त्या मुखांतर आमी तांकां वृत्ती शिक्षण दिताली. तांकां टेलरिंग क्लास मागीर बाकीयांक पुरो ट्रेनिंग दिवन गीता किडी म्हणून आसा ती ती वसूल येता. तशी ही पुरा काम कोंकणी साहित्यानी आनी आमगेले आजी हें मानता संस्कृती माननाय इतर विशयांत विश्वकोंकणी केंद्र आतां जनांक कोंकणी जनांक सेव करता अशें माननाय. कोंकणी भास की साहित्य की संस्कृत की वाडोवचे खातीर आमी वर्साक मस्तीतले प्रोग्रामां घालून घेतल्यांची तें तुमी ताचे विशयान मस्त म्हायती दाखयताले रे. आमी विश्व कोंकणी केंद्राक तुमी मंगळूर आयले तेन्ना जरूर भेट दिवंक म्हणून हाका तुमगेल्या मागणी करून हांव म्हगेलें उतरां तुमी आयकताची म्हणून करून तुमकां कसलेय विंगड विशय दाखयताले रे आमकां बरें येची आमी ताका उतर दिताची. आनी तुमकां कोंकणी बद्दल कोंकणी भास की संस्कृत कसले तुमकां सल्ला सुचन दाखयताले रे आमी रेडी आसा म्हणून सांगून तुमकां सांगता. देव बरें करो.